आयज आमी हांव कासारवणे ग्रामपंचायतीचो एक वोटर आहा। म्हाका आयज मुद्दम म्हणून हांगा हांवें बिडो कडेन येयला की चार जे कासारवणे ग्रामपंचायतीचे चार जे आतां पर्यंत जे चार ग्रामसभा जाले, एकूय ग्रामसभा टायमार जावंक ना, रेगुलर टायमार जावंक ना। ती ग्रामसभा जाल्लेली आहा ती फक्त बिडवो टायम दिता त्या टायमारच जाल्लेली आहा। हे अशें कित्याक जाता? बिडवोन पंचायतीक पळयले, विचारले, बिडवोन तांकां कितें सेक्रेटरीक सांगल्या, पंचायतीक आफयल्या किंवा ते पंचायती मेंबरांक सांगल्या, प्रत्येक मेंबराची थंय कंप्लेंट आहा की ही ग्रामसभा आहा ती टायमार जायना, लोक तांकां गाळी मारतात। कित्याक मारतात तर ग्रामसभेत घेतलेलो विशय तेंच्यांनी योगय अजून दसाक लावंक ना। सगळे विशय अशे अर्दवर दवरलेले आहात। तेंच्यांनी दाखोवन दिवपाचे की हो जो विशय कसलो आमी घेतला ग्रामसभेत, जे ग्रामसभेत ठराव घातलेलो आहा तो रेगुलर हे केल्लो आहा म्हणून, ठराव केल्लो आहा म्हणून। हांवें खुबशे गोश्टी दिले, मोपा एअरपोर्टा खातीर भुरग्यांच्या कामाक लागून दिले, टॅक्सीक लागून दिले विशय, जे आमचे रस्त्यांक थंय गड्डे पडोन रस्ते भुरगे पडटात, आमचे लोक कितलेशे थंय इंजर्ड जाता, तेका लागून दिल्ले आहात। जाल्यार एकूय विशय तेंच्यांनी खंय असो बाबा आमी तो क्लियर केला असो ना आहा। आनी तेका लागून हांवें बिडोक सांगूंक सोदता की पंचांक तांकां कॉन्फरन्सांत घेवच्या पयलीं तुवें ही कशी मिटींग लायता? तूं केन्ना तांकां नोटीस हाडून दिता? आतां सांजची आतां जेन्ना तूं ती ग्रामसभा आसा म्हणून नोटीस मारता तेन्ना तूं हाडून तांकां नोटीस दिता? मागीर तेंच्यांनी लोकांक कशें तोंड दिवप? आमी जेन्ना तेंच्या कडेन गेले तर आमकांच खबर ना केन्ना ती म्हणटा। आतां ही 24 तारीख दवरल्या तेणी मिटींग, ही खंयच्या आदाराचेर दवरल्या तुवें? पंचां तांकां खबर ना कितें ते म्हणटा फोर्टनायट मिटींग जी म्हयन्याची जावपाक जाय ती जावंक ना म्हणटा। मागीर तूं खंयच्या आदाराचेर ती मिटींग दवरल्या? म्हणून तेका लागून ही मिटींग पोस्टपोन जावपाक जाय। पयलीं आमकां जाय की बिडवोन हेचे कारणां दाखोवपाची, हे चार मिटींगे जे लेट जाल्ले आहात ते कित्या खातीर जाल्ले आहात हेचे कारणां आमकां दाखोवपाक जाय। तुका जाय तशें तुवें लावप न्हय तें आतां। कित्याक हो आमचो लोकांचो प्रश्न आहा। एक मिटींग आमी समजूंक शकता, दुसरी मिटींग समजूंक शकता, चार मिटींगे तुवें अशेंच केला ग्रामसभा आमचे, आनी हे ग्रामसभा आमचे टायमार जावंक ना। हेका लागून हांवें एक अशें दिल्या हेका एक एप्लिकेशन हे करून निवेदन की जर ही मिटींग 24 तारीख जाली जाल्यार हांव थंय धरणे आंदोलनाक बसतलो, सगळ्या लोकांक घेवन धरणे आंदोलनाक बसतलो की बिडवो सुद्दां कॅपेबल ना हे आमचे पंचायतीक न्याय दिवपाक। आयज तुवें म्हाका सांग, हे आमचे मिटींगे जावंक ना, हे जावंक ना, तेचेर तूं सेक्रेटरी कडल्यान कितें रिटर्न घेतलेलें आहा आमकां दाखय। पंचायती कडल्यान कितें रिटर्न तूं घेतलेलें आहा तें आमकां दाखय की बाबा ही पळय हेका लागून आमची लेट जाली म्हणून। तुमकां मातसो लेट जाता जाल्यार तुमी ते हे नोटीस कित्याक दिवंक ना, ते एप्लिकेशन कित्याक करूंक ना अशें सांगतात। हांवें तेका लागून ठरावाच्यो कॉफी मेन सांगपाचें म्हणजे ठरावाच्यो कॉफी तेंच्या आजून दिवपाक जायना। ती पंचायत आमकां कितें करतली फुडें? आमचे प्रश्न कशे दसाक लायतली ती फुडें? तेका लागून हांवें हे पळय पयलीं मागून पयले तेंच्यांनी ठरावाच्यो कॉफी दिवंक ना। 7 नोव्हेंबराक तांकां हांवें ठरावाचे म्हाजे कॉफी दिया आनी तेच्या उपरांत तुमी ही ग्रामसभा लायात म्हणून सांगली। 7 नोव्हेंबराक सांगले ते आजून तेंच्यांनी म्हाका ठरावाचे म्हाजे कॉफी पयलींच्या जे हे जाल्ले ग्रामसभा जाली तेचे आजून ठरावाच्यो कॉफी दिवंक ना। तेचेर कितें हय ना कितें उलयलां तें आमकां कांयच कळयलें ना। तेका लागून ही ग्रामसभा 24 तारीख जायत जाल्यार हेका आमचो फुल्ली आमच्या गांवाचो अपोज आसतलो आनी ही आमी ग्रामसभा जावपाक दिवचे ना। तेच्या पयलीं हेचो हेणी विचार करप, बिडोवन विचार करप आनी हेच एप्लिकेशन आमी पुलिशेकाय दितले, जे पंचायत डायरेक्टर ऑफ पंचायत आहा तांकांय दितले आनी ही जी आसा ती पोस्टपोन जावपाक जाय हे आमचे पयलीं तांकां सांगप की पोस्टपोन जाली जावन मागीर कितें ते ठरयात आनी मागीर केन्ना ती आमची मिटींग घेयात। 24 तारखेची मिटींग ही रद्द जावपाक जाय। रद्द जाली ना जाल्यार कितें तुमची भुमिका? आमी धरणे आंदोलनाक बसतले, अख्ख्या गांवांतले बसतले। कितें सांग पळया, आयज तांकां आमी ती मिटींग खंय का विचारली जाल्यार न्यू कॉलनी म्हणून थंय दिल्ल्या। न्यू कॉलनी ही आमच्या वडण्याच्या गांवांत म्हाका दिसता तेंच्यांनी रजिस्टरार दाखोवपाची। न्यू कॉलनी ही खंय आहा ती? आतां न्यू कॉलनी आमी म्हणूं शकता खंय एअरपोर्टार आहा म्हणूं शकता। आतां तो एक एअरपोर्ट जाला तितूर आतां एक न्यू जाय जातात, ते 5 स्टार हॉटेलां जातात खंयचे आनी खंयचे कॅशिनो जातात आनी खंय थंय एक न्यू कॉलनी जाली जाल्यार तसो तरी एड्रेस घालून तेंच्यांनी दिवपाचो आमकां। तेका लागून ही कॅन्सल जावपाची आनी फुडें केन्ना ती ठरोवपाची आनी मागीर आमकां नोटीस दिवन सांगपाचें। मेंबर
हांवें अशें एका BDO सराक लेटर केल्लें आसा की आमकां ही हितून ग्रामसभा आतां जी अजून पोस्ट जावंक ना ग्रामसभा ती कित्याक जावंक ना तर आमी लेटर केल्लें पूण तेंच्यांनी डायरेक्ट 24 तारीख एक ग्रामसभेचें आमकां लेटर धाडलें तेजेर हांवें सायन बी मारून हांवें ती घेवंक ना कित्याक म्हाका ती घेवपाचीच नासली कित्याक आमकां विचारपाचें जाल्लें की कित्याक लेट कित्याक जाता 4 ग्रामसभा आमच्यो लेट जाल्या ती कित्या खातीर सरपंच घेवंक शकना काय आमी जर विचारलें जाल्यार ती आमकां सांगता आमची मेजॉरिटी आमकां विचारपाची गरज ना आनी आपूण घेवचें ना आपल्याक घेवपाची ना सर दिता तेन्ना आपूण घेतले म्हणटा फोर्टनायट मिटींग जाता तेन्ना ते विशय घालतात मिटिंगेक कितें तर ग्रामसभा डिस्कस करपाच्या पूण ते डिस्कशन केन्नाच जायना आतां 4 ग्रामसभा जाली एकूयदां तेंच्यांनी डिस्कशन कांय करूंक ना आनी आतां तेंच्यांनी हे 24 तारखेक जो हे केला जागो ठरयला तो आमकां विचारपाच्या आदींच ठरयला तेंच्यांनी न्यू कॉलनी म्हण हॉल खंय आहा तो आमकां काही नांव आतां पयलींच आयकलें आनी आमकां अशें दिसता की आमकां तेंच्यांनी सांगूंकूच जाय आतां फोर्टनायट मिटींग काल 30 तारीख जाली आतां 15-16 तारखेक जावंक जाय आसली 30 तारखेक जावंक ना आनी आमकां आमी बहिष्कार करता की आमकां नाका ही मिटींग नाका पोस्टपोन करपाची जेणे करून लोकांक प्रश्न घालपाक टायम मेळूंक जाय आनी आमकां लोकांक प्रश्न आमकां उत्तरां दिवंक जाय न्हू अशें अचानक आमकां जावचें ना न्हू आमकां प्रश्न लोक खूब विचारता लोकांनी हें मागल्या जाल्यार तेची ती दिनात हें मागल्या सेक्रेटरी दिना आनी ती सरपंच आपल्याक जाय तशें आपलें हें करता आमची मेजॉरिटी आमी जाय तें आमी करूंक शकता म्हणजे डायरेक्ट ती तोंडार उलयतात आमकां आनी आमकां हें तेंचें हें जायना आमकां ग्रामसभा आतां सद्या नाका आसा पोस्टपोन करपाची अशी आमची मागणी आसा दिसा हें लायला तो शेनवारा लायला राती कडेन सांजची लायला सांजची आमकां नोटीस येयला एक तेच्या उपरांत तेंच्यानी नोटीस घातली हेका लायला म्हणजे लोकांक टायम मेळूंक जाय न्हू प्रश्न तिथं कितें सांगत ना हांव नवनाथ नायक कासारण्णा ग्रामपंचायतीन पंच म्हणून आहा विशय हो की आमची आतां कासारण्ण्यान ग्रामसभा ही आतां 4थी ग्रामसभा जाय दिली पूण एकय ग्रामसभा अशी सरपंचान आपल्या भोगोसान अशी घेवंक ना जी BDO तारीख दिता त्या तारखेचेर ग्रामसभा घेवपाक रावता कित्याक म्हणून आमी जर अशें विचारूंक गेले जाल्यार ना म्हणपाक लागले थंय बोवाळ घालतात आमकां ती मागीर सर तारीख दितलो तेन्नाच आमी घेतले अशें सरपंच आमकां सांगता पूण हेका रिजन कितें आनी कित्याक हे अशें दवरता आपल्या भोगोसान ते घेवं शकना काय तेच्या पयलीं हांव सरपंच आसलो पूण एकूय अशी ग्रामसभा 3 ग्रामसभा हांवें केले पूण एकय ग्रामसभेक सराच्या तारखेर केन्ना रावूंक ना हांवें म्हणून पयलीं नोटीस सरपंचाकूय रायट आहा तो पयलीं आपूण नोटीस घेवन काडपून ग्रामसभा घेवपाक पूण हेणी आजून तशी काय एकूय ग्रामसभा घेवंक ना आनी आतांची 24 तारीख घेतली तारीख दिल्या सराक ती आतां 4th मिटींग आमची आतां मंथली मिटींग जाता तितून कितें सांगूंक जाय ते आमकां कितें सांगूंक ना आमकां दोगांक कॉन्फिडन्सानूच घेयना कितें जर आसलें जाल्यार आमची तिगांची मेजॉरिटी आहा म्हणटा आनी ते आपणाक जाय तशें हे करतात की इवन ती कितें ती आहा आतां कोणूय येवपाक आहा कितें ऑफिसर बीन कितें येवपाक आहा जाल्यार सरपंचान कितें तरी सांगोंक जाय न्हू आमची मंथली मिटींग सुद्दां आजून जावंक ना कित्याक म्हणून ह्या खातीर हांव तुमकां सांगपाचो उद्देश की आतां कितें तरी लोकांची कामां उरल्यात ती कितें तरी करात न्हू पयलींचे पेंडींग कितें कामां आहात ती कितें तरी करात ते कामांचे कितें देना थंय इवन माती हितून भरलेली आरकार म्हणून ती काडटा म्हणून सांगलेली ती काय अजून माती काडूंक ना पूण आतां जर तुमी जर मिटींग हे लेट करीत रावल्यात जाल्यार वर्साक ते 4 मिटींगे जावंक जाय 4 मिटींग अशें जर 1 म्हयनो लेट जालो जाल्यार एक ग्रामसभा भितरली चुकतली तेतून लोकांचे कितें प्रश्न आहात ते चुकतले हांव हेचेर म्हणटा कितें तरी हेचेर तोडगो दिवन ही ग्रामसभा आतां फुडली 24 तारीख काडल्या ती आमी लेटरूय केल्ली ती कॅन्सल करपाची आनी ती कॅन्सल करपाची हेच्या फुडें सरपंचान आपूण म्हणून आपल्या ओगासान घेवपाची इतलेंच हांव तुम्ही पळयतात GNH.